नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज झारखंडांतल्या खुंटी जिल्ल्यांत 5वो बावटो दाखोवन विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो केलो शुभारंभ. आयज भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेंतल्या सचिवालयाच्या प्रांगणात विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो केलो शुभारंभ. गोंयांतल्या दर एका पंचायत वाठाराक दितली भेट. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयले. मध्य प्रदेशातल्या पयल्या टप्प्यातलो जाल्यार छत्तीसगडच्या दुसऱ्या टप्प्यातलो वेंचणूक प्रचार आयज सोंपलो. तेलंगणा विधानसभेतल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस. कोमिनी दादीच्या जाग्यान गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या घरांक संरक्षण दिवपा खातीर राज्य सरकार कोमिनी दादच्या कायद्यान दुरुस्ती करूंक सोदता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें उलोवप. भारतान 50 षटकांनी 4 गडी वगडावन केल्यो 397 धांवड्यो. विराट कोहलीन 117 धांवड्यो काडून पुराय केले आपले 50वें शतक. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज तिसऱ्या जनजाती गौरव दिसा निमतान झारखंडच्या खुंटी जिल्ल्यांक रस्ते येरादारी आनी दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी सारक्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर 24,000 कोटी रुपयाची प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाचो शुभारंभ केलो. खेरीज प्रधानमंत्र्यांनी विकसीत भारत संकल्प यात्रेक 5वो बावटो दाखयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 8 कोटी परस चड शेतकामत्यांक पीएम किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत लागीं 18,000 कोटी रुपयांचो 15वो हप्तो दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी झारखंडांत शिक्षण, रेल्वे, कोळसो आनी रस्तो येरादारी संबंदात खुबशा येवजण्यांचो बुन्यादी फातर आनी शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की विकसीत भारत संकल्प यात्रा ही देशांतल्या गरिबां खातीर, तरणाट्यां खातीर तशेंच शेतकामत्यां खातीर मोदीची गॅरंटी आसा. मोदीची गॅरंटी म्हळ्यार गॅरंटी पुराय जावपाची हमी अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है. और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी. केंद्र सरकाराच्यो सामाजीक येवजण्यो समाजातल्या सगळ्या स्तराच्या लोकांक पावपा खातीर भेदभाव जावंक जायना. सगळ्यांक सामाजीक न्याय मेळूंकूच जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले. जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म, न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही. सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए. सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है. इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी. हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा. आयज झारखंडांत रेल्वेच्या विस्तारीकरणा संदर्भात नव्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगले. करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है. आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत
कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। आयज भगवान बिरसा मुंडा हाची 148वी जयंती। आयचो दीस आदिवासी गौरव दीस म्हणून मनयतात। त्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी झारखंड वासियांक संदेश दिलो। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत शत नमन करती हूँ। पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा, झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बावटो दाखोवन पर्वरेच्या मंत्रालयाकडल्यान विकसित भारत संकल्प यात्रेचो शुभारंभ केलो। जनजाती गौरव दिसाचे औचित्य साधून हे विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केल्ली आसा। या वेळार पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो आणि पंचायत खात्याचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले। ही यात्रा गोंयच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत फिरतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगले। विकसित भारत यात्रा जी आयच्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी बिरसा मुंडा जयंती ह्या दिसाची सुरवात केला। जे फ्लॅग ऑफ हांव आमचे मंत्री बाब माविन गुदिनो, मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर, आमदार बाब पेमेंद्र शेट हे सगळे हजर आशिल्ले। ही यात्रा गोंयांतल्या दर एका पंचायतीन वयतली। 26 जानेवारी ही यात्रा चलतली। प्रत्येक पंचायतीन 3-3 वरां ही यात्रा रावतली। त्या खातीर सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच हांच्यांनी स्वागत करचें, स्वयंपूर्ण मित्र लोकांनी स्वागत करचें। विशेष करून तितूंतल्यान द्रोणान या फवारणी कशी जाता हाजो हॉर्टिकल्चर आसतलें किंवा आमचें एग्रीकल्चर आसतलें हाका खूब मोठ्या प्रमाणात ते प्रॅक्टिकली करून दाखयतले। म्हाका दिसता हाजोय खूब मोठ्या रितीन फायदो जातलो। केंद्र सरकाराची हर एक योजना कशी पावची ताच्या खातीर हो संकल्प आसा। सो आयच्या ह्या यात्रेक गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव स्वागत करता आनी प्रत्येक पंचायतीन तांच्यांनी स्वागत करचें अशें तांच्याकडे मागता। मध्य प्रदेशातल्या पहिल्या टप्प्यातलो जाल्यार छत्तीसगडच्या दुसऱ्या टप्प्यातलो वेंचणूक प्रचार आयज सांजे सोंपता। मध्य प्रदेशातल्या 230 मतदारसंघां खातीर जाल्यार छत्तीसगडच्या 90 मतदारसंघातल्या 70 मतदारसंघांत 17 नोव्हेंबराक वेंचणूक जातली। छत्तीसगडातल्या 20 मतदारसंघां खातीर पयल्या पावंड्यावेलें मतदान 7 नोव्हेंबराक जाल्लें। आयज तेलंगणा विधानसभेतल्या वेंचणुके खातीर नामांकन फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आसा। तेलंगणाच्या 119 विधानसभा मतदारसंघां खातीर या म्हयन्याच्या 30 तारखेक मतदान जातलें। राजस्थानातल्या 220 विधानसभा मतदारसंघां खातीर 25 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या 5 विधानसभा मतदारसंघातली मतमेजणी 3 डिसेंबराक जातली। संयुक्त राष्ट्र आपल्या जबाबदारीपासून पयस वता असो लोकांचो समज जाला। ते खातीर संयुक्त राष्ट्राच्या कामकाजांत सुदार जावंक जाय अशें संयुक्त राष्ट्र संघटनेन उलयतना भारताचे प्रतिनिधी प्रतीक माथुर हांणी आपलें मत उक्तायलें। The primacy and legitimacy of the General Assembly flows from the inclusive nature of its membership and the principle of sovereign equality of all its constituents.
In these turbulent times, the universal character of the General Assembly and the moral weight of its decisions and opinions cannot be overemphasized. However, as pointed out by the President of the General Assembly when he opened this meeting last week, and I quote, "At a time when questions about the relevance of the UN itself and therefore about its very existence are echoing louder," unquote, there is a growing perception that the General Assembly has gradually lost touch with its foundational responsibilities and has become overwhelmed with processes. My delegation would like to reiterate that India has consistently advocated the view that General Assembly can be revitalized only when its position as the chief deliberative, policy-making and representative organ of the United Nations is respected both in letter and in spirit. कोमिनीदादीच्या जमनीन गोंयकारांनी बांदिल्ल्या बेकायदेशीर घरांक संरक्षण दिवप आनी ताका लागून ह्या कोमिनीदादीच्या कायद्यान दुरुस्ती करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. हालीं तेंपार कोमिनीदादाच्या जाग्यांचेर बेकायदेशीर घरां बांदप चालू आसा आनी हाका लागून झोपडपट्ट्यांची वाड जायत आसा. हाचेर आळाबंद घालपा खातीर ह्या कायद्यान दुरुस्ती करप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आतापर्यंत कोमुजातीचे काणकोण सालिगांव पेडण्यान अशे 5 कडेन त्यांच्या घरांचेर हे डेमोलिशन येयल्लें आसा. म्हाजें हितून स्पश्ट म्हणलें आसा आमी तांकां विश्वासान घेवन जावचें आमी कशीच तांकां विश्वासान घेवन तें पळोवना म्हणटा. कोमुजातवाल्यांकूच विश्वासान घेवपाक जाय. एक कोमुजात लेटर दिता घर बांद ते बाबडे बिचारे गोंयकार आसले. भायले जे सगळ्यांचो आहा पळय 70 to 80% गोंयकार तेंच्यांनी घरां म्हणजे जवळपास 70 आणि 80 घरां बांदलेली आहा. हांव आतां म्हणना 70 आणि 80 घरां बांदलेली आहा. काणकोण काणकोणा 500 लोकांचेर डेमोलिशन 500. सालिगांवान आत्तां 150 ते 200 लोकांचेर जाय जाल्यार व्हेरीफाय करा. हे म्हाज्या म्हायती घातलेली. ताच्या शिवाय म्हायती घातलेली अशी 4-5 घरां खूब कडेन 100% नीज गोंयकार 70 हांवें तुका सांगला 70 ते 80% लोक गोंयकार आहात जे घरा बांदून. तूं काणकोण वचून मुद्दामून काडून पळय 500 घरां आहा ज्या गोंयकारांनी कोमुजातीची घरां बांदलेली आहा ते आसा. म्हाका खंयसर स्लम हांगासर रेग्युलरायज करपाक दिना. पयलीं जेंच्यांनी केल्या पळय न्ही रे हेच लोक आसात. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. नी हाओ. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई Nous इंडिया. sommes l'Inde. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. Mung Hindian. सलाम हिंदुस्तान. We are India. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. छत्तीसगडांत जावपी वेंचणुकेच्या प्रचाराचो आयज निमणो दीस. घरमंत्री अमित शाह हांणी कोरबा हांगा संकल्प रॅलीक संबोधीत केलें. दुसरी दिवाळी 3 डिसेंबराक कमळाचें फूल फुलोवन मनोवपाक जाय अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. ये तुष्टीकरण की राजनीति को सबक सिखाने का काम कर दिया. आपका एक वोट
भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने का वोट। मुझे बताओ 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? ईश्वर साहू जी को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? वाणिज्यिक कोळसो खाणी खातीर 8व्या पांवड्यावेल्या लिलावाची तयारी जाल्या। ताची आयच्यान सुरवात जातली। हातून 35 कोळशा खणींचो लिलाव जावपाचो आसा। कोळसो क्षेत्रांत भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या दिकेन हें एक व्हड पावल थारतलें। केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क हातून वांटो घेवपाक अमेरिका दौऱ्यार आसा। तांणी सॅन फ्रान्सिस्को हांगा सचिव रायमोंडो हांच्या वांगडा चर्चा केली। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर छत्तीसगड दौऱ्यार आसात। तांणी बेलतारा हांगा वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतलो। भाजपाच्या शासनाक लागून छत्तीसगडांत खूब विकास जाला। फाटल्या 5 वर्सांत छत्तीसगड खूब प्रमाणात भ्रष्टाचार जाला अशी टिका केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केली। लूट की खुली छूट छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाला, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला और युवाओं को छलने वाला पीएससी घोटाला, युवाओं के साथ जो अत्याचार किया, छत्तीसगढ़ का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने ना बेरोजगारी भत्ता दिया ना रोजगार दिया, और मिला तो केवल कांग्रेस के नेताओं को, अधिकारियों के बच्चों को मिली भगत के साथ सरकारी नौकरी। तो छत्तीसगढ़ के युवा में आक्रोश भी है और तख्ता पलट करने की तैयारी भी है। मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी छत्तीसगडात जावपी वेंचणूक प्रचाराच्या फाटभुंयेर घोडाडोंगरी हांगा वेंचणूक रॅलीक संबोधीत केलें। राज्यान वीज दर कमी करपा वांगडाच रोजगाराच्यो संद्यो उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलें। हर परिवार में एक रोजगार का अवसर पैदा करके देंगे ताकि परिवार की गाड़ी चलती रहे। और मेरी लाडली बहनों, गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा, बाकी मैं भरवाऊंगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो मत घबराना, वो भी अब मैं भरवाऊंगा। तुम पे 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा, सस्ती बिजली देंगे। कि कांग्रेस कई झूठी अफवाह फैलाएगी, झूठी पार्टी है। कोई कहती आदिवासियों की जमीन छीन लेगी, अरे कोई जमीन छीन सकता है? शिवराज सिंह चौहान के जिंदा रहते हुए तुम्हारी जमीन की तरफ उंगली उठा के भी कोई नहीं देखता। बल्कि जितने लोग बच्चे हैं जिनको पट्टा नहीं मिले हैं, उनको भी पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, चिंता मत करना। जम्मू काश्मीरान दोडा हांगासर पटोडे किश्तवार राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान 36 प्रवाशांक मरण आयले, जाल्यार 19 प्रवासी गंभीर जखमी जाल्यात। जखमी जाल्ल्या मदीं 6 जाणांची भलायकी चिंता करपासारकी आसा। ही बस 300 फूट सकल देंगणात कोसळिल्ल्यान ह्या बसींतल्या प्रवाशांक मरण आयलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घटनेचें दुख्ख उक्तायलां। मजगतीं मरण आयिल्ल्या प्रवाशांच्या घरच्यांक 2 लाख रुपया, जाल्यार जखमी जाल्ल्या प्रवाशांक 50,000 रुपयाची प्रधानमंत्री मजत निधी जाहीर केल्या। गृहमंत्री अमित शाह हांणी ट्विटरावरवीं ह्या घडणुके विशीं दुख्ख परगटायलां। इस्रायलच्या सैन्यानी हमासच्या अल सेफा हॉस्पिटलाचेर कडक कारवाय केली। हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या एका मनशान सांगलें की इस्रायलचे 6 टँक आनी 100 परस अधिक कमांडो सैनीक हॉस्पिटलाच्या परिसरांत दाखल जाल्यात। इस्रायल आनी अमेरिकेन असो दावो केला की हमास ह्या हॉस्पिटलाचो सैनीक कारवायां खातीर उपेग करताले। परत हमासान ह्या आरोपाचें खंडन केलां। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव।
बोला मैं उधर चला। हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहाँ बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever, best friend forever. विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयसीसी क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींतलो उपांत्य फेरयेंतलो पयलो खेळ आयज भारत आनी न्यूझीलंडा मजगतीं मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर सुरू आसा। भारतान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी स्विकारली। निमणी खबर हातान आयली तेन्ना भारतान 50 षटकांनी 4 गडे वगडावन 397 धांवड्यो काडून भारतान न्यूझीलंडा मुखार 398 धांवड्याची मोख दवरल्या। भारताचो मुखेली रोहित शर्मा हाणें 47 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार विराट कोहलीन 117 धांवड्यो, श्रेयस अय्यरान 105 धांवड्यो काडल्यो। मजगतीं विराट कोहलीन 117 धांवड्यो काडून आपलें 50वें शतक पुराय करून मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर हांचो रिकॉर्ड मोडलो। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज झारखंडांतल्या खुंटी जिल्ल्यांत 5वो बावटो दाखोवन विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो केलो शुभारंभ। बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेंतल्या सचिवालयाच्या प्रांगणात विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो केलो शुभारंभ। गोंयांतल्या दर एका पंचायत वाठाराक दितली भेट, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मध्य प्रदेशांतल्या पयल्या टप्प्यांतलो जाल्यार छत्तीसगडच्या दुसऱ्या टप्प्यांतलो वेंचणूक प्रचार आयज सोंपलो। तेलंगणा विधानसभेंतल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस। कम्युनिदादीच्या जाग्यान गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या घरांक संरक्षण दिवपा खातीर राज्य सरकार कम्युनिदादीच्या कायद्यान दुरुस्ती करूंक सोदता, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। भारतान 50 षटकांनी 4 गडी वगडावन केल्यो 397 धांवड्यो। विराट कोहलीन 117 धांवड्यो काडून पुराय केले आपले 50वें शतक। इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।